पैशा संबंधित जाल्ल्या वादावेल्यान एका रशियन दादल्यान 2 रशियन बायलांचो खून केल्लो. हरमळ आनी मोर्जी जाल्ल्या ह्या खून प्रकरणान मांद्रे पुलिसांनी त्या रशियन दादल्याक अटक केला म्हूण म्हायती मेळटा. नमस्कार, आम्ही आसात मांद्रे पोलीस स्टेशनार आसात. मांद्रे मतदारसंघातल्या दोन जे मोर्जी आणि आरंबोल या दोन गावान एकाच नावाच्या दोन चलीचे दोन जे लेडी आसा हांचे मर्डर करपाक आयल्या. एकंदर इन्फॉर्मेशन अशी आसा की रशियन दोन एलिना नावाचे दोन जे लेडी आसा ते एक मोर्जी हांगा रेंटल बेसिसाक रावताले आणि एक जे आसा हरमल हांगा रावताले. तांचो एक फ्रेंड एका एलिनाचे तो बॉयफ्रेंड म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आणि एका मोर्जी जे इन्सिडंट घडला तेचो तो फ्रेंड म्हणून असो इन्फॉर्मेशन मेळटा. खंय तरी ताणी त्यांचे हात बांधून गळो कापला. एक इन्सिडंट जे आसा 15 जानेवारी 2026 15 तारखेक घडल्या आणि एक जे आसा 16 जानेवारी 2026 ते असे इन्सिडंट आसा. आणि हे दोन्ही मर्डर खंय तरी तो एलेक्सई जो आसा रशियन ताचे खंय तरी हात आसा आणि ताणे हे केल्या आणि ताका सध्या एक्युजाक अरेस्ट जे पेडणे डीवायएसपी जे आसा सलीम शेख आणि हांगातले जे गिरेंद्र नायक पीआय जे आसा आणि तांची टीम आसा, त्याच बरोबर पेडणेची काही टीम हांच्यांनी मिळून इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केला आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. आमकां अशे सुत्रा कडल्यान अशे इन्फॉर्मेशन मेळटा की खंय तरी हो एलेक्सई जो आसा एक्यूज आसा हो खंय तरी सिरियल किलर अशे आसूं येता आणि खंय तरी ताणी ह्याच्या पयलीं सुद्धा काही मर्डर केल्या गेल्या आसूं येता अशें सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. हाची जी चौकशी आसा जे डीवायएसपी सलीम शेख त्याच बरोबर हाय लेवलीचेर सध्या इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा सुरू आसा. आणि खंय तरी जर पळयत जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाची बीच लायन आसा हरमल मांद्रे मोर्जी आणि आशवे हे कोस्टल बेल्ट आसा आणि कोस्टल बेल्टाक खंय तरी लोक बिझनेसा खातीर रेंटाक दितात. पण रेंटाक जे रशियन टुरिस्ट जे येतात फॉरेन टुरिस्ट ते अशे येवन अशा पद्धतीन जर मर्डर जावपाक लागल्या जाल्यार लोक खंय तरी भियेल्ले आसात आणि खंय तरी हाचेर ताबो हाडपा खातीर खंय तरी यंत्रणा अलर्ट रावपाची सुद्धा खूप गरज आसा. जे येतात तांचे व्हेरिफिकेशन जावचे गरज आसा आणि त्याच बरोबर जे अशे घडणुके घडटात जाल्यार तेचेर क्विक एक्शन सुद्धा जावप गरज आसा. आणि आता सध्या मांद्रे पोलीस आणि पेडणे डीवायएसपी सलीम शेख हे जे फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. आम्ही सध्या स्पॉटार आसात. आम्ही ताका 14 दिसाचे रिमांड दिल्या, कोर्टाक प्रोड्यूस करून 14 दिसाचे रिमांड दिल्या म्हणून सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. पण खंय तरी हे जे क्रायम केसीस जे आसात दिसान दीस वाडटाना आमकां सध्या दिसपाक येता. एकच जो आसा एलेक्सई जो आसा तांणी फ्रेंडशीप करप आणि तांच्या वांगडा खंय तरी फ्रेंडशीप करून तांकां मारप हे खंय तरी एक वेगळीच केस आमकां सध्या पळोवपाक मेळटा. हे केस जे आसा सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आणि ह्या केसीचे आणखी काही त्याचे जर सिरियल किलर जर आसा जाल्यार खंय तरी आणखी काही केसेस जे आसात ओपन जावं येता आणि काही ज्यांनी फाटी जरी मर्डर जर केल्ले आसा जाल्यार तेही खंय तरी ओपन जावं येता. आणि हेचे सध्या इन्व्हेस्टिगेशन पोलीस आपल्या परीन करीत आसात. एकंदर पळयत जाल्यार हरमबोल आणि मोर्जी या वाठारांत जे जाल्या आणि लोक सामके भियालेले वातावरण सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी.